पुसते त्याचे विधानसभेत ॲडजमेंट मोशन स्थगन प्रस्ताव विरोधी पक्ष काँग्रेस पार्टी यांच्यानी अडपाचा प्रयत्न करतो त्याच्याने त्यांच्यानी चर्चा घेऊची असे काही मुद्दे मांडले. ज्या हेतून गेले 2 दिवस विधानसभेचे कामकाज काहीच जाऊना प्रश्नोत्तराचा तास गेलो. सगळे जे कितें एजेंडा आसलो 2 दिसाचो तो एजेंडा टेबलाचेर येवंक शकलो ना. विशय एकूच आसा, तुम्ही जर बारीक पळयशात प्रॉब्लेमयुक्त फिश हेजो विषय त्यांनी स्थगन प्रस्तावाचेर चर्चा करूया म्हटली. पण त्यांचे कॉलिंग अटेन्शन ऑलरेडी स्पीकरान एडमिट केल्ले ह्याच विशयाचेर. त्यांच्या आमदाराबरोबर आमचे माझे सहकारी आमदार बाब निलेश काब्राल आसले कॉलिंग अटेन्शन हाडपाक. एक प्रश्न जालो त्याची चर्चा प्रश्नोत्तर सोंपल्यानंतर क्वेश्चन आवर सोंपल्यानंतर जवळ अर्ध्या वरान सुरू जावपाचें एक जालो प्रश्न. दुसरो, आम्ही जर क्वेश्चन्स करीत त्या दिसाचे स्टार क्वेश्चन्स तर विरोधी पक्षांमध्ये बाबू कवडेकर जे आसात यांचो 3रो क्वेश्चन आसलो आणि तो क्वेश्चन आसलो फिशरीजचेर डायरेक्ट फॉर्मलिटीचेर न्ही. पण म्हाका दिसता त्या विशयाचेर येता येता बाबू कवडेकराक संदी आसली की फॉर्मलीन ह्या विशयाचेर उलोवपाक ताका संदी आसली ती तेणे वडगयली. म्हणटकूच सगळ्यात प्रथा सोडलो आम्ही कॉलिंग अटेन्शन प्लस बाबूचो प्रश्न हेजेर चर्चा जावपाक आयची संदी त्या दिसा येयली. आणि पण ही संदी तेंच्यांनी वाया घडवली. म्हाका दिसता की त्यांच्या हेतून आमची इमेज कितें वयतली अशी मोठी नुकसानी या 2 दिसान काँग्रेस पक्षान केल्लेली आसा. आमी जर फाटसून गेले तर आमकां अशें दिसता लोकसभेच्या बजेट सेशनाक जो समग्र गोंधळ घातलो गेलो, बजेट सेशन चलोवपाक दिलें ना. तशीच कितें पद्रावती हांगा गोंयांत घडटा कितें आनी त्या खातीर काँग्रेसचे हायकमांड चंद्रकुमार त्या खातीर गोंयांत येयले काय कितें असो प्रश्न पडटा. हायकमांड केन्ना येता सरकार घडटा किंवा सरकार पडटा काय कितें ह्या टायमार निरीक्षक म्हणून दिल्लीच्या हायकमांड पार्टी हेजेर धाडटा. पण तसो हांगा विशय काय नासलो. गोंधळ घालपाक चंद्रकुमारान हांकां हें केलें कितें प्रमोट केलें काय कितें अशी एक शंका आयज मनान येवपाक लागलेली आसा. आशा आसा की उरलेले दीस जे आसा विधानसभा सोडली चलतली नाजाल्यार आमच्या मनान येयला जर हेच्यानी 3 तारखेपर्यंत जर असो गोंधळ घातलो तर आमी जे जनतेचो पयसो आमी फुकट घालून दिवचे ना. दिसले जाल्यार आमचे जे आमदार आसात भाजपाचे सगळे आमचे हे आमी आमच्या भत्त्यांचेर आनी जे कितें आमकां हें मेळटात एडीए जे मेळटात विधानसभा अटेंड करपाक तेजे आमी पाडी सोडटले, आमी नाका म्हणटले असो आमी निर्णय घेवपाची शक्यता आसा. It is a motion of adjournment on the matter of urgent public importance. Point number 68 says, rule number 68 says, method of giving notice. Notice of an adjournment motion shall be given to the secretary in duplicate at least 2 hours before the commencement of the sitting of the day on which the motion is proposed to be made. The secretary shall send 1 copy of the notice to the minister concerned. Now, they were insisting that under Rule 68 they have given motion. What does Rule 68 state? Rule 68 says that it should be given 2 hours, minimum 2 hours before the session. The secretary will give it to the minister and he has to bring a reply to that motion. Now when the motion was given, in the motion they have never said every assembly is well aware that the first hour of the session is a question hour. And if the motion under Rule 68 had to be given, they should have mentioned that the question hour should be adjourned. They just gave a simple letter saying that they have asked for the motion of adjournment in the matter under urgent public importance under Rule 68. They never said that we should remove the question hour. This is the first fault they committed. They don't know. There are senior colleagues in the assembly. I am ashamed to say that colleagues of more than 50 years in the assembly, more than 30 years, chief ministers, 3, 4 chief ministers, senior colleagues are there. They don't know what are rules of the house, and they are blaming the speaker for this. Speaker, when the speaker has made very clearly सांगले की आपण क्वेश्चन आवर तरी वो इम्पॉर्टंट घेता तेजेर कॉलिंग अटेन्शन हांवें ऑलरेडी मांडलेलें आसा. निलेश काब्रालान ते कॉलिंग अटेन्शन मांडलेलें आसा हांव घेता. तेय तांकां करून दिवना.
बोवाळ करीत रावले स्पिकरान पयले दिसाचे जे आसा ते पोस्टपोन केले. मागीर परतून आफ्टर लंच येयले स्पिकरान म्हजो कॉलिंग अटेंशन मांडलो, हांव मांडपाक लागलो. तेजेरूय विशय म्हणून पूण विशय जो घेवपाचो आशिल्लो कितें फॉर्मलीन ऑन फिश, वी आर ऑल्सो एज MLAs concerned. Only Congress are concerned. BJP is not concerned. We are also as MLAs are concerned. I moved a calling attention before them. Mine came there for discussion. They should have taken a discussion and assurance should have taken.